पेडणेचो आमदार प्रवीण आर्लेकरान शेनवारा राती धारगळे संगीत संमेलनाचे उक्तावण केले। मात ह्या उक्तावण सुवाळ्याक कलाकारांनी उण्या प्रमाणात हाजिरी लायली देखून आमदारान खंत उक्तायली। संमेलनांनी कलाकारांनी वांटेकार जावचे अशें पेडणेचो आमदार प्रवीण आर्लेकरान म्हटलें। म्हाका दिसता पेडण्यानूच हे एकूच जाता धारगळे जाल्यार लोकांची उपस्थिती खऱ्यांत आसूंक जाय हांगा म्हणून। तर लास्ट टायम हांवें सांगलेलें, ह्या वर्सा हांवें सांगलें जाल्यार लोकांची तितली उपस्थिती ना हांगासर। कित्याक आयज पेडणे आमची कलाकारांची खाण, खुबशे कलाकार आहा आमचे पेडण्यान, आनी जे पेडण्यान कलाकार आहा तेंच्यांनी ही कला आमच्या भुरग्यांक दिवपाची खूब गरज आसा आनी म्हाका दिसता ते दितले बी। जाल्यार जितले आमच्या पेडण्यान कलाकार आसा तांकां सगळ्यांक म्हजो एक रिक्वेस्ट आहा, ह्या संमेलनान इतले लोक आसूंक जाय आसले आनी इतले तुमी फाल्यां आहा जाल्यार फाल्यां तुमची उपस्थिती खऱ्यांनीच हांगा दवरची। जितले पेडण्यान कलाकार आसा पळय, तितले यंग यूथ पासून आसा, भुरगे आसा, तशेंच कलाकार आसा, तेंच्यांनी हांगा खऱ्यांनीच फाल्यां हांगा उपस्थित दवरची। आनी जो हो प्रोग्राम खूब बरें काम करता हे कमिटी, आनी म्हाका दिसता जे कलाकार आमी भायरसून हाडटा, इतले आमचे कलाकार पेडण्यान आहा जाल्यार पेडण्याचे कलाकार हांगासर ह्या स्टेजीर कित्याक ना? ताका लागून अशे कलाकार आमचे जावचे। जे संगीत संमेलन हांगा पेडण्यान जाता ते आमचे कलाकारूच आमच्या पेडण्यान आसचे आनी ते संगीत संमेलन नेक्स्ट म्हाका दिसता आमचेच कलाकार हांगा आसतले आनी आमी ते पळयतले। कित्याक जेन्ना हांव हांगासर येयल्लो तेन्ना हांवेंनूय बी खुबशे कलाकारांक हांवें स्वता हेल्प केल्लो। तांकां ना म्हटलें तबले म्हणनाका, पेटी म्हणनाका, कित्याक भुरग्यांक शिकोवंक जाय म्हणून। आनी तशेंच म्हाजें काम चालू आसा, कित्याक अशा भुरग्यांनी इंट्रस्ट घेवचो आनी संगीतान, आनी जे कलाकार आहा तेंच्यांनी आपले नेन आमच्या भुरग्यांक दिवन तांकां खंय तरी स्टेज दिवची आनी तेंचे खंय तरी फुडार लायफ जावचें। इतलेंच सांगून म्हाजी 2 उतरां सोंपयता।